प्रसिद्धी घेवपा खातीर सगळी नाटकां आसा। जर एखाद्याचो वेव्हार नितळ आसल्यार त्या मनशाक कसली भिरांत, अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सुदिनान केल्ल्या आरोपाचेर प्रतिक्रिया दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका दिसता ही प्रसिद्धी घेवपाची आसता न्ही, जाल्यार हांवें म्हणपाचो म्हाका दामोदराचो गँगाचो फोन आयल्लो आनी तुका हें करतले टार्गेट केला की तूं प्रचार करता अशें म्हाका प्रसिद्धी मेळटली न्ही, म्हाजी रेडी करतले म्हणजे कोणाचो वेव्हार जर स्वच्छ आसत जाल्यार कोणूय भिवपाची गरज ना। कितें येवपा आसा ईडी आयडी म्हाका ईडी म्हणटा आनी आयडी म्हणटा कितें खबर आमचो तशें वेव्हार जात न्ही। सुदीन ढवळीकरांनी एक पेपराकडे मुलाखतीन म्हटलं कितें की बीजेपीनच मायनिंगचो इश्यू सोडूना म्हणटा, तांकां जागा नाका आशिल्लें म्हणून। आतां बीजेपीन ड्रॉप केल्या नंतर ते अशें उलोवपाक लागले। तेजी 15 दिसांनी तोच म्हणटालो की भारतीय जनता पक्षूच सोडूंक शकतलो प्रश्न कसो सांगता ताका खबर आसा। आज मंत्रिमंडळांत काश्मीरी भाशा चेंज जाली।